आमकां हिंगा नाका आनी आमचें घर हांगा आसा आमकां आनी तेंच्यांनी आमचे नंदिनी मॅडमाक सुद्दां सांगू ना डायरेक्ट ते मॅडमाक हाडटा आनी ते मिटींग करता हांगा सो प्लीज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की आमकां हो ट्रान्सफर हांगा नाका प्लीज इतलेंच म्हाका सांगपाक जाय. हेच सांगपाक सोदता हांव की हांगा सद्याक आतां पळय ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे एकाच कडेची अशी गरज ना सगळ्यांक म्हणजे एक 2-3 ट्रान्सफॉर्मराची सद्या गरज आसा. वॉर्ड 1 हॅज द कॅपॅसिटी ऑफ 2614 स्ट्रेंथ ऑफ द वॉर्ड 1. जालें कितें आतां सद्याक हांगा ओपन स्पेसान ते ट्रान्सफॉर्मर घालतात. ओपन स्पेसान घालून ते म्हणजे द पोझिशन ऑफ द ओपन स्पेस इज इन द मिडल एक्झॅक्टली इन द सेंटर ऑफ द ओपन स्पेस. नाव वेन यू पुट अ पर्टिक्युलर ओपन स्पेस okay when you put a particular transformer of such high volt in the center of an open space, it hampers the development of the particular open space. ल्हान भुरगीं थंय खेळपाक येतात, सिनियर सिटीजन्स थंय भोंवपाक येतात. आतां तो ओपन स्पेस आमी डेव्हलप करपाक प्रपोजल सुद्दां घातिल्लें आसा पंचायतींतल्यान आनी आमकां कळटा की हातून ट्रान्सफॉर्मर घालपाचो प्रयत्न केला. प्रयत्न म्हणजे कितें ऑलमोस्ट जाला तो ट्रान्सफॉर्मर आनी तो सुद्दां सेंटरान मदीं. सो म्हाका फक्त एकच हें आसा की तुमी डेव्हलपमेंट एम आसा तुमचो, आमचो सुद्दां डेव्हलपमेंटूच एम आसा. वी आर हियर इलेक्टेड फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. सो माय मोटीव इज ऑल्सो फॉर डेव्हलपमेंट ओनली. सो वॉट हॅपन्स इज जेन्ना ट्रान्सफॉर्मर किंवा अशी गोष्टी घालपाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना पंचायतीक मातशें तरी कोणी तरी अप्रोच करपाक जाय. बाबा प्रोटोकॉल आसता NOC घेवपाचो, तो NOC घेवपाचो तरी तुमी प्रयत्न करपाक जाय. ते कांयच केलें ना तुमी आनी आतां आमकां कळटा की तुमी ट्रान्सफॉर्मर हांगा घालपाक सोदता. सो माय ओनली थिंग इज वॉट वी आर ऑल हियर फॉर डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट नाका अशें कोणाकूच नाका. डेव्हलपमेंट आमकां जाय, पंचायतीक जाय, सगळ्यांक जाय. द होल रिप्रेझेंटेटिव्स इलेक्टेड हियर वॉन्ट द डेव्हलपमेंट ऑफ द पंचायत द ओपन स्पेस. माय ओनली थिंग इज वॉट कोणाक हांगा बायपास करनाकात. कोण फुडें सरपाक सोदता म्हणून बाबा तुमचे पर्सनल अजेंडा किंवा पर्सनल मोटीव कितें आसतलें ते फुलफील करपाक तुमी पंचाक किंवा पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेनासतना रावता. दॅट इज टोटली रॉंग. हो ट्रान्सफॉर्मर आमकां जेन्ना पळय हांगसर ट्रान्सफॉर्मर घालता पंचायती डाकान दवरले. पंचायती कोणाक सांगोना जावं मेंबराकय सांगोना. आमी कितें म्हणटा जेन्ना घालता तेन्ना एटलिस्ट आमकां इन्फॉर्म करा. आमी दिता NOC कित्याक ह्यो ओपन स्पेसीस आहा त्यो सगळ्यो पंचायतीच्यो आमकां हँडओवर केल्ल्या आनी एक एक करून आमी चडश्यो ज्यो ओपन स्पेसी आहा त्यो डेवलप केल्ल्या. आनी जेन्ना हांगसर जेन्ना हो मेंबरान आमगे पंच नंदिनी वॉर्ड नंबर 1 नंदिनी देसाय तेणें आमचे नजरे हाडून दिलें की थंय मदीं जे ओपन स्पेस आहा मदींच थंय ट्रान्सफॉर्मर घालता. तेन्ना आमी लेटर केलें आमचे हेका इंजिनियरा आनी ताका सांगलें बाबा हे मातशें इन्स्पेक्शन घेवया आनी पळोवया. आतां पळयलें जाल्यार हांगसर जे कर म्हणून सांगपी अशें दिसता की तेणी थंय तो स्पॉट दाखयला आनी बाकी सगळी ओपन स्पेस आहा ती एनक्रोच केल्या. आतां आमी इंजिनियरा सायड दाखयल्या खंय घालपाक एक कॉर्नराक घातलो म्हणजे टेंशन मेकळें. हे कॉर्नराक घातल्यार बाकी स्पेस उरता ती आमकां डेवलप करूं मेळटा. ते दृश्टीन आमी आतां पळयलें आहा की हो ताका जागो दाखयला आनी त्या प्रमाणे ताका सांगलां NOC आमी दिता तूं तें काम स्टार्ट कर. येता की हांगसर ही कामां थोडी जाता जे आमगे MLA आहा ते कांय कळना बाबा खंयच्या जाग्या वयलो कोणाक कशी NOC घेवपाक कितें करपाक. तेणें प्रोटोकॉल खंय तरी सांबाळूं जाय न्हू. तेणें एक जर पंचायती लेटर धाडलेलें की बाबा एक मातशी NOC दिया तुमच्या लोकांक त्रास जाता जाल्यार आमी अवश्य दिलाय न्हू दितालेच. आमकां दिवपाक हरकत ना. आतां आजून सुद्दां सांगता जे डेव्हलपमेंट कितें आहा इवन MLA सुद्दां सांगता चल डेव्हलपमेंट करूया आमी आहा रेडी आहा. पूण कितें आहा ना ते पंचायती कडेन आपूण कांय करपाना अशें धरून चलपाना. जाता चल मेळोन मिसळोन आमी कामां करून घेवया आख्खे वॉर्डाची. आतां जर MLA इतली ताकद आयली न्हू आख्खे MS कॉलेज जर सांकवाळ जर सगळ्या लायटी पेटना रस्त्या लायटी सगळ्या गेल्ल्यो आसा. सो हांव मागता कितें आमचे पावर मिनिस्टर बाब काबराल मातशें हांगा सांकवाळ्या पळय नदर घाल आनी सांकवाळ्या सगळ्या ह्यो लायटी क्रिसमसा पयलू दिवाळे पयलू सगळ्या लायटी ह्यो पेटोवन सोड आनी ह्या सांकवाळ्याचे उजवाड घाल.